Speaker sir, because this house, Speaker sir, this house unanimously resolved that government should take immediate step to regulate the lifts and escalator in the state of Goa. Lifts, escalators have been used in the residential and commercial premises. Open lifts are used during the construction phase of various buildings, and it is not being regulated by any department of government of Goa. Fire and Emergency Service Department may be made the nodal department for issuing of compulsory prior permission to install such lift and escalator in the state with immediate effect. Yes. Speaker sir, the Goa Lift, Escalator and Moving Walks Bill 2024 is under active consideration of the government to regulate the lift and escalator of the state of Goa. The bill is presently under the examination of the Law Department in the legal affair. Considering the aspects of the emergency that may be involved in the use of lift, escalator, walkway, and the other allied equipments, the Director of the Fire and Emergency, the Electricity Department, and all other department services will be effect necessary change to be said bill and resubmit the bill for waiting of the Law Department. Once the bill is cleared by the Law Department Legal Affairs, the same will be introduced in the next assembly session, which will be also take care of the open lift and that are used during the construction of the phase of the various building. Speaker sir, आयज खरेंच म्हणल्यार हो एक क्रिटिकल इश्यू आसा आमच्या गोंयांत. बाकीच्या स्टेटीन हो खंय तरी ते कायदो फॉलो करता, बट आमच्या गोंयांत आयज कितलेशे आमी पळयता बिल्डिंगे वाडपाक लागलेले आसा आनी कितलेशे हाय रायज बिल्डिंगे येवपाक लागलेले आसा आनी सगळेच कडेन आयज लिफ्ट यूज जाता आनी हे लिफ्टीचे सेफ्टी बाबतींत सगळ्या लोकांक एक खंय तरी भंय जाल्लो आसा. आयज हेंचे लिफ्टी जेन्ना घालता हेजे मेंटेनन्स कितें आसता ती सोसायटी करता, बट खंय तरी ते ट्रेन नासता. तांकां हेजे बाबतींत एमर्जन्सी बाबतींत खंय फाल्यां सकाळीं उजो लागलो कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार एमर्जन्सीक लागून हांकां ट्रेन केलें ना. तेज्या लागून हांगा खंय तरी म्हाका दिसता हो रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ फायर्स एंड एमर्जन्सीचो येवंक जाय. दे शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शूड बी अ नोडल ऑफिसर, कित्याक तेंच्यांनी ती घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवपाक आनी जी ओपन आमची लिफ्ट यूज करता जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक पळोवपाक तेजेर कोणाचेंच लक्ष आसना. ते बिल्डर आसता ते येता थंयसर आपले ओपन लिफ्ट बांदता, ते आपलें काम करता, बट ते कितलेशे इन्सिडंट जाता आमकां खबर आसा. बट हेजी कोण देखभाल करतलो, कोण हेजे बाबतींत पळयतलो, हेजे लागून खंय तरी आमकां हो नोडल ऑफिसराची गरज आसा. तेज्या लागून हांव फक्त गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता हो हेजेर खंय तरी लक्ष दिवन हो हेज्या बाबतींत सेफ्टी बाबतींत लोकांच्या सेफ्टीक लागून हो खंय तरी हो आमचे हेजेर भितर लक्ष घालपाची गरज आसा. इतलेंच सांगता कित्याक बाकीच्या स्टेटीन सुद्दां अशें आसा म्हणून. स्पीकर सर, हांव फक्त हावजिंगाचे आनी जे थोड्यो कमर्शियल बिल्डींग जंय कमर्शियल एक्टिविटी जाता आनी सरकारी ऑफिसां आसता अश्यो बिल्डिंगां आसा गोंयांत तांचेच उलयता. स्पीकर सर, 3 तरेची लिफ्टां आहा गोंयांत. एक वेल मेंटेन्ड लिफ्ट, एक मोडकें लिफ्ट आनी एक लिफ्ट जे तितल्याच वयल्याच फ्लोराचेर बी पावता. आमी SPDAचो हांव मेंबर. स्पीकर सर, बाब दाजी सारकार समजलें हांव कितें तें. एक ओशिया म्हणून बिल्डींग आहा मडगांवान भितर येतनाच, तातूंत 3 तरेची 3 लिफ्ट आहा. एक तातूंत आयनॉक्स म्हणून थिएटर आहा, तें लिफ्ट सारकें बरें आहा, सारकें टॉप लिफ्ट, बिकॉज इट इज वेल मेंटेन्ड एंड इट्स अ थिएटर. दुसरें स्पीकर सर, एक RTO ऑफिस आनी TCP ऑफिसांत वचपाचें लिफ्ट आहा, तें मोडिल्लें आसता, तातूंत जनता वता. तिसरें लिफ्ट आहा SPDA ऑफिसांत वचपाचें, तें आमी केन्ना वता तेन्ना तें लिफ्ट उगडें जाता आनी तें फक्त 4थ्याच फ्लोराचेर पावता. ताका ते लोक कितें म्हणटात की कदंबा शटल बस म्हणून, म्हळ्यार आमचे खातीर तें लिफ्ट आहा अशें म्हणटात, पब्लीक म्हणटा तें हांव सांगता. स्पीकर सर, सो स्पीकर सर, 2013 नरेंद्र सावयकर जेन्ना लॉ कमिशनाचो चेअरमॅन आसलो तेन्ना ताजो एक स्टेटमेंट आहा. 13 आतां मुखेलमंत्र्यान उत्तर दितना सांगलां 24 बील येवपाचें आहा. 13 तो म्हणटा की इट इज नेसेसरी. जुने बिल फाटले फावटी इंट्रोड्यूस जाल्ले 21 जालें ना ना, हांव तुका आतां ताजेर एकूच इशू सांगता. नेसेसरी टू लेजिस्लेट अ लॉ रिगार्डींग लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स इन द स्टेट. स्पीकर सर, जें ताणें बाब संकल्पान म्हणलां तें सगळें ताणें बी ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्सान घाल्लें. स्पीकर सर, अशें एक जाता की आमकां रेफरन्स पॉयंट कितें. आतां उत्तर प्रदेशान योगीचो सरकार आहा, ताजें एक उत्तर प्रदेश लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स एक्ट 2024 म्हणून आहा. इट इज अ लेटस्ट लिफ्ट एक्ट. तातूंत स्पीकर सर सबमिशन ऑफ AMC
पयर सुदीन ढवळीकार AMCच्यो खबरो उलयतालो त्या हाका कल्लेर तें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक ते AMCचे एवरी इयर आनी मॉक ड्रिल्स एंड इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTVs इन लिफ्ट्स. स्पीकर सर हें जर अशें करतले आमी जाल्यार दीस इज अ रेफरन्स पॉयंट वेर वी कॅन डू दीस आनी वी कॅन इनॅक्ट अ लॉ. बट हें करचे पयलीं सरकारान पळोवचें पडटलें की वेदर हू इज गोइंग टू इम्प्लिमेंट दीस, कोण करतलो हें, फायर खंयची डिपार्टमेंट करतली आनी कोणाक हें लागतलें आनी कितें ताजेर. एनीवे वेन यू ब्रिंग द बील वी कॅन डिस्कस दीस. पूण म्हाका दिसता बरो इशू हो आनी हो इशू एड्रेस जावपाक जाय कित्याक जो मनीस लिफ्टान झिरकता तो हार्ट एटॅक येवन मरूंकूय शकता. मदीं बंद पडले जाल्यार लिफ्टान इट क्रिएट्स क्लॉस्ट्रोफोबिया, इट कॅन क्रिएट सो मेनी थिंग्स. सो आय थिंक इट्स एन इम्पॉर्टंट इशू स्पीकर सर. It can, especially because of the inconvenience caused to residents. Yes. Speaker, sir, this is a very important resolution brought by my colleague Bab Sankalp. आमी कितलेच इन्सिडंट पळयल्यात आनी सोशल मिडियाचेरूय पळयतात लिफ्टीन कितलीं जाणां शिरकोन वयतात. सो मेनी पीपल हॅव इवन डायड. सो my only request to the honorable chief minister would be आमचो लॉ येता. स्पीकर सर, honorable chief minister मातशें आयक. या लॉ येता आनी 2-3 म्हयने आमचे नेक्स्ट असेंब्ली जाता म्हणल्यार टायम आहा. सो टील देन जितल्यो लिफ्ट्यो गोंयां आहात गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स or this residential, at least when I and you enter any lift, we should know when was the last servicing done. ते पूण तुज्या सायडीन बरयात म्हूण सांगना जाल्यार आमी चडत वयतात ते स्टेप्सांचेर. अदरवायज इट इज सो वी डोंट इवन नो वेन वॉज द लास्ट सर्विसींग डन एंड नेक्स्ट सर्विसींग ड्यू. तितलो पूण बरयात आनी थंयसर एक CCTV घालात. कोण गेलो जाल्यार पडलो जाल्यार somebody knows बाबा कोण गेला आनी थंयसर शिरकोन उरला म्हणून. इट्स अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ. प्लीज एटलीस्ट टील आर लॉ कम्स एवरी लिफ्ट हूंय आहा तितले लास्ट सर्विसींग डन ऑफ द लिफ्ट एंड नेक्स्ट सर्विसींग ड्यू. मॅडम एक मिनिट, सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयतात. स्पीकर नाल्यार कंटिन्यू करूया. 2 मिनटां 10 मिनटां पुरो. हय मागीर लंच जावन करुया. आफ्टर लंच स्टार्ट करपी. वाडयला वाडयला सांग सांग सांग. 5 मिनटां वाडयला. हां बरें. स्पीकर सर, जें कॉलिंग एटेन्शन आज आमच्या हावसाच्या मुखार आहा अत्यंत मेंबर म्हत्वाचें. रेजोल्युशन, प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन. आं सॉरी, फर्स्ट प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन लिफ्टाच्या संबंधी जे आज हावसा मुखार आहा ताजेर दोनूच सजेशन करता. आतां म्हज्या कलिगान सांगलें विजय सरदेसायान फातोर्डेचे आमच्या ते ओशिया बिल्डिंगेचे लिफ्ट थंय गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंगी आसा आनी आमी खूब प्रयत्न केलो चेअरमॅनाक आनी पयरच तांचें डिसिजन जालां की नवें लिफ्ट घालपाचें. त्या शिवाय आनी पर्याय ना थंय. नाजाल्यार आमकांय मिटींग घेतला जाल्यार वयर वचपाक डिफिकल्ट, 4थ्या मजल्याचेर वचचें पडटा. ही गजाल सगळे कडेन आसा स्पीकर सर आनी म्हणून हें अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग एटेन्शन आसा. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सांगलां बील हाडून, पूण तें बील फुडले असेंब्लीक येता इतलें पळोवचें. त्या वेळाचेर आमच्यांनी डिस्कस करून वी कॅन कम टू सम कन्क्लुजन. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर, ह्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना एक मायनर करेक्शन विजय बाबान सांगलें कितें आमीच वयर वता आसतना लिफ्ट चलता म्हणून. तशें ना तें. लिफ्ट 24 hours चालू आसा. आमी न्ही ते लिफ्ट फक्त त्या मोमेंटार आमी बंद दवरिल्ले इतल्याच खातीर कित्याक त्या पावसाच्या दिसान थंय भितर लिकेज जाताली आनी फाल्यां कोणाकूय शॉक. स्पीकर सर जाला कितें, SGPDAचें आमचें ऑफीस आसा. जालें. श्री निलेश काब्राल. लिकेज बिकेज जावपाक लागले. हांव तेजेर उलयना. स्पीकर सर, म्हजें एकूच हें आसा, ऑनरेबल CMन बील हाडटा म्हणल्यार फुडल्या सेशनान तेजेर डिस्कशन जातलेंच. पूण एक लक्षांत हाडपाक जाय की जे आज लिफ्ट मॅन्युफॅक्चर आसा रातचे तयार जाता, लिफ्ट करता आनी मागीर 6 म्हयन्यांनी दुसरो नाच असले तितून घालपाक जाय. स्पीकर सर, ते लिफ्ट मॅन्युफॅक्चर करता तेणी AMC दिवपाक जाय ती जालीच, पूण मॅन्युफॅक्चर करतरी तेजे बाबा सस्टेनेबिलिटी आसपाक जाय. हांव खूब कडेन पळयता लिफ्ट रातचे भितर करता, 2 लिफ्ट घालता, लोकांक चडयता कमर्शियल बिल्डिंगां आनी मागीर तो लिफ्ट मनीस आसना. स्पीकर सर, सो ब्रँडेड प्रॉडक्ट ऑर पीपल हॅविंग रेप्युटेशन ऑर सम सॉर्ट ऑफ अ मेकॅनिझम वेर दीस पीपल वील बी देर टू सर्वीस अ लिफ्ट. नाल्यार खूब कडेन हांवें पळयलां
बिल्डिंगां बरे बरे एक्सकलेटर ग्लास लिफ्ट बी घातल्या आनी ते कंपनी बंद पडल्या हेजेर मातशें बिलान भितर आसपाक जाय अशें रिक्वेस्ट करता श्री विरेश बोरकर. आमचो रेजोल्युशन मूव केला आयज संकल्प आमोणकरान आनी एक बरें रेजोल्युशन आसा पळोवंक गेल्यार कारण आमी हेजे पयलूय खूब फावटी सांगलां फॉर एग्जाम्पल आमची जीएमसी जी आसा जीएमसीची ओल्ड बिल्डिंगेन हे खूब प्रॉब्लेम जाता मदीं स्टक जाता रिसंटली म्हाका पासून फोन येयलो की मदींच जो पेशंट आसलो तो स्टक जालो सो अशी परिस्थिती आसा तितून खंय ना खंय इम्प्लिमेंटेशन हे इम्पॉर्टंट आसा सीएमान जर सांगलां की कायदो हाडटा म्हाका दिसता हेज्या पयलू जीएमसीचेर मातशें लक्ष दिवपाचें की खंयच्यो लिफ्टी सारक्यो चलना त्यो म्हाका दिसता दुरुस्ती करपाक जाय जावं तांकां मेंटेनन्स जे कोणाक आसा कित्याक म्हाका ते टायमली मेंटेनन्स सारकें जायना आनी ताका लागून त्यो स्टक जाता खंयच्यो बंद कितें म्हणटा ते व्हेरी खूब फावटी अशें जालां म्हाका पासून फोन येता मागीर तेन्ना खंय ना खंय रिलीज करता सो हे जीएमसी तुमी आतां पळयला आसतलें कितले पेशंट येता कितले लोक येता जीएमसीन स्पिकर सर सो अशी कितल्योश्यो बिल्डिंग्यो आसा गोंयांत त्या बिल्डिंगेनी अशे इशू जाता स्पिकर सर आनी हे बील येवचे पयलीं आतां बील येतलें दुसऱ्या सेशनान तेज्या पयलू खंय खंय अशे इशूज आसा हांवें आतां जीएमसी सांगलां तशें बाकीचे कलिग्स सांगतले सो थंय इशू पयलू सॉल्व करपाक जाय स्पिकर. Yes, श्री बेंजो वेगस. I stand by with regards to the private members' resolution raised by our colleague Babshri Sankalp Amonkar. Speaker sir, सगळ्यांनी आम उलयलें तें वी आर ऑल इन द सेम लायन्स गव्हर्मेंट बिल्डिंगां जितल्यो लिफ्ट आहाय आनी स्पेशली आमगे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जी लिफ्ट आहा ह्यो सगळ्यो लिफ्ट्यो इन्व्हेंटरी करून म्हाका सद्दां बाय डिलायला लोबोन एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट घायला पयलीं सद्दां तूं लिफ्टी भितर स्वता एक भिरांत दिसता ही बंद पडटली या कितें जातली सो ती इन्स्पेक्शन डेट मुखाय घायली आनी एक CCTV कॅमेरा घालून कोणू मॉनिटर करता एक पीस ऑफ मायंड पूण आहा भितर सत ताका हुस्का आसत तो एक तूं रिलॅक्स करता मनशाक की वय कोणू पूण आहा तो कॅमेरा तुगे चलतलो चलपाना ती दुसरी गजाल ती डेट तुवें बोर्ड बरयलो तो तेजे गॅरंटी आहा की ना तेंय दुसरी गजाल सरकाराचे पूण एक्चुली एक हुस्क्या विणे तूं भितर स्वता तो हुस्को पूण तुमी देंवयचो आनी म्हाका सद्दां हो प्रोसेस करून घेवचो स्पिकर सर थँक्यू. सभागृहाचें कामकाज आनी 5 मिनटां वाडयता. श्री ऑपोजिशन लिडर तुम्ही लास्ट. स्पीकर सर सेम सिट्युएशन आमचे ओल्ड कलेक्टर बिल्डिंग जे मडगांव आसा थंय 4 लिफ्ट 4th फ्लोर आसा तितून एक जिल्हा पंचायत एग्रीकल्चर ऑफिसर एक सिव्हिल सप्लाय अशी 4-5 ऑफिसां जर सिव्हिल सप्लाय ऑफिसान चड लोक येतात दिसाक म्हाका दिसता 100-200 लोक तांकां 3rd फ्लोरार वयचें पडटा थंय ते लिफ्ट आहा ते खूब ओल्ड आसा आनी ते केन्ना केन्ना चालू जाता पूण सेम बटन मारतकूच 4th फ्लोरार वयता परतून लोकांक सकयल देवचें पडटा हेंय लिफ्ट मातशें रिपेर करपाचें किंवा नवें घालपाची गरज आसा स्पीकर सर. Speaker sir, I stand to speak on the private members' resolution moved by Sankalp. What I would like to add, Speaker sir, with regards to the owners of buildings that are private. Private buildings, in this the maintenance I believe is the responsibility of the building owner and the society. It is the responsibility of the building owner and the society. And if we are government aage padya, government's role should be with only the lifts and the departments of the government. It cannot be everywhere. And je tan sangla fire department to check the lifts in the state. Thank fire department staff titlo aha सगळे कडेन जर ते हे चोवपा गेले जाल्यार म्हाका दिसता हुंय ना हुंय फायर ऊज पेटो थिंग ऊज हें जातालो पालोवपा मनीस आसपा न्हय हें थिंग स्टाफा धाडल्या सो I feel that if lifts are not functioning properly in society and improper management, there are already laws which empower consumers, users and flat owners. There's already law for that. Your jurisdiction should be with government lifts and maintenance. स्पीकर सर हाजेर सांगता आसतना आमी जेन्ना कायदो हाडपाक सोदता पळय न्ही तो फक्त गव्हर्मेंटान हेका न्ही लोकां खातीरय बी आमी लोकांची मेंटेनन्सची जबाबदारी घेयना बट तांणी AMC केल्या काय ना तो टायम टू टायम मॅनेज करता काय ना हाजी जबाबदारी जी आहा पळय न्ही हें आमकां खंय तरी एनी हांव आतां फायर डिपार्टमेंट काय दुसरे खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर विचार करता बाकीच्या स्टेटींनी जी बिलां हाडल्या ती खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आसा तेंय पळयता आनी स्पीकर सर एकंदर सगळ्यांनी जें सांगलां पळय न्ही एट प्रेजेंटूय स्टेटींत कितल्यो लिफ्ट आसा आनी कितल्या ऑपरेशनान तेजे AMC केन्ना केले होय बी क्रॉस चॅक आहा पळय न्ही तेंय बी एकदां हांव घेवपाक लायता एकंदर म्हणजे सेंट्रल लॉनूय हितून कितें आसा तें एकदां पळोवन आमी फुडल्या एका जशें म्हटलां फाटलो एक लेजिस्लेचर तयार केल्लो आशिल्लो तोय पळोवन नेक्स्ट नवीन सेशनाक
आमी हेजेर कायदो हाडटा जेणे करून आमी एक लिफ्टच्या बाबतींत लोकांच्या मनात जो भंय आहा की बाबा त्या लिफ्टान गेल्या उपरांत कितें जातलें तो कॅमेरा बीन सगळे सिस्टम म्हणजे ताका एक प्रॉपर सिस्टम तेजी AMC केन्ना आसपाक जाय घालपी ऑथरायज्ड कोण हाजेय बी आसत जाल्यार बरें पडटा नाल्यार फ्लाय बाय ऑपरेटर म्हणटा तो रातचो येयलो लिफ्ट घातलो आनी तो गेलो जाल्यार परत ताका AMC कोणूच ना ते कोणूच पळयतना तसल्यानी नाका तितके जे आसा पळय ते जर आमी तो टायमिंगूय तुजो जाय जाल्यार पळोवया म्हणजे आनी हांव तितून वचना डिटेलान कितें तें नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट असेंब्ली सेशन नेक्स्ट असेंब्ली माननीय आमदार. आमी हाडटा आनी स्पीकर सर म्हाका दिसता तांच्यांनी हे रेजोल्युशन ह्या आश्वासन दिलां तेजेर फाटीं घेवचें माननीय आमदार संकल्प आमोणकर तुम्ही Speaker sir, after assurance given by Honorable Chief Minister of Goa and after detailed discussion by all the Honorable MA, I withdraw my private member resolution. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचमृता।